चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकामती कार्यावळीक तुमकां समजतात माय मोगाचो आनी उर्बेरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळीचो मानेस्त आयज आमच्या मदें आसा. ताचे कडल्यान आमी जायतें कितें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया, कारण खासा तियात्रांनी न्हेसता आसतनाच तो कांताराय म्हणटा, कार्नावालाच्या खेळांनी न्हेसता आनीक ताची उर्बा ताचो मोग हांव ही कार्यावळी उद्देशीन तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. चल तर आमी आयचो आमचो सोयरो ताका मेळुया. आयच्या आमच्या कार्यावळीचो मानेस्त राहुल रॉड्रिगीस आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुकाय बीन सर. खरेंच राहुल, आयच्या कार्यावळींत तुका येवकार दिता आसतनाच खूब बरें दिसता. आमी ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळांत आसा, जायती गडबड चल्ल्या आनीक जे भशेन आदी तियात्र जाताले तशें आयज तियात्र सादर जायनात. तरी आसतना कलाकारांतली भितरली जी तळमळ आसा ती आयज खुबशी चिड्डोन आसा, जावं थोड्यांची थोडी भोव भायर सरल्या. तर ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार तुजे अनुभव कितें? ही जी कला आयज आमची तियात्र जे बंद जाल्यात हाजेर तुजें मत कितें? सांगपाचें म्हणल्यार जायते जाण डायरेक्टर ह्या तियात्रांचेर डिपेंड आसले, तांचे पोट तांचेर तेच हेजेर बसताले आनी ताका लागून जायते तियात्रिस्टांक तशें एक्टरांकूय बीन खूब त्रास जाल्यात ह्या पॅन्डेमिकाक लागून. बेगीच्या बेगीन हें सगळें नितळ जावन आमचें आसलें तशें परत तियात्र सुरू जावंक हांव देवा लागीं मागतां. खरेंच ह्याच उमेदीन आयची कार्यावळ आमी जे तियात्रिस्ट भाव आयज खुबशे अशे त्रासान जे पडलेले आसात, ही आपली कला मुखार व्हरून तांकां तांचो दिसपटो सोडूंक मेळना, तांचे पासत ही कार्यावळ आमी भेटयता आसतनाच राहुल, ह्या तियात्राच्या पालकाचेर तुवें तुजें केन्ना पावल दवरलें? सांगपाचें म्हणल्यार हांव जेन्ना फर्स्ट टायम स्टेजीर पावल दवरलां तेन्ना आमचोच गांवचो एक आगोस्तीन ते माणके म्हूण एक डायरेक्टर, हांव म्हजी बस चलयतालो आनी रातचो तो म्हाका बसीर आयलो आनी म्हणोंक लागलो आपण एक तियात्र बरयला आनी तितून तुका एक रोल दवरला एज अ मेन रोल म्हूण. आनी हांव मोतींको हांसूंक लागलो, हो आनी कोणा बरें येयला सगळें सोडून, हांवें केन्ना एक्ट केलो ना म्हूण, हांवें केन्ना सिंगींग केलें ना. आनी हांव हांसत रावलो. तो म्हणूंक लागलो कित्याक हांसता, तूं कोत्तलो. आनी तो देंवलो आनी गेलो. तिसऱ्या दिसा तो स्क्रिप्ट घेवन म्हगे घराको येयलो. तेन्ना म्हगे मिसीस म्हणूंक लागली केन्ना घराको येयल्यार इन्सल्ट करनाका, स्क्रिप्ट घे, जात जाल्यार ट्राय कर, जायना जाल्यार मागीर सोडून दी. आनी हांवें तेंच काम केलें. हांवें तें स्क्रिप्ट घेवन तेगे सगळें शिकलो आनी रिहर्सल स्टार्ट जाल्यो आनी लास्ट तियात्रूय जालो. तेन्ना सगळ्यांनी म्हाका मानून घेतलो. अशें करून हांवें तेजे 4 तियात्र केले आगोस्तीन त्या माणक्याचे आनी ताज्या उपरांत इस्त्यो गोमीस म्हणून ताजेय 4 केले. पळय, आमी जे तुवें सुरवातेक जे 4 तियात्र केले, ह्या 4 तियात्रांचो तुका उगडास आसतलो? ना सर, चड टेम जाला ते तियात्र केल्यार म्हाका कांय उडगास ना. पूण ह्या इस्त्योवाचो तियात्राचो एक लास्ट तियात्र केलोलो पावस म्हूण, ताजें नांव मातशें जाणा. ताज्या उपरांत आनीक जायते तियात्र केले. खरेंच राहुल, जेन्ना तूं आतां हे भाशेन उलयता आसतनाच आनी तुज्यो भुमिका हांवें पळयल्यात म्हणटच म्हाका अशें दिसता की ह्या तियात्रांत तूं भुरगेपणांतून तुवें सुरवात केल्या काय दिसताली? खरें म्हटल्यार? ना, तशें कांयच ना. पयलीं म्हणल्यार आमच्या गांवान 1 एक प्ले जाताल्यो आनीक एक म्हजो कजन देंपार जालो म्हणटरी येतालो सांजे 4 प्ले म्हणल्यार देंपरां येतालो एक बूक घेवन, हे तूं हें म्हणपाचें, तुवें तें म्हणपाचें. आनी लास्ट आमी वयताले आनी आमी प्ले करताले आनी ते प्ले एक एंडींग आसनाहलें, कितें तरी उलयताले आनी काबार करताले लोकांक हांसोवन. हे भाशेन हांव फर्स्ट म्हगे स्टेप जालें आनी तेदोन म्हाका तें चोयल मुसता हांव तें कोत्ता तेदोन आनी म्हाका तें मागीर तियात्रांत चान्स दिलो. तेज्या उपरांत हांवें रेजिनाल जे पंचवाडी ताज्याय तियात्रान एक्ट केलें. मागीर गोपाल भांगी ताज्या हांवें कंपिटिशन तियात्रान नाचलो आनी फर्स्ट टायम सालसेट सायडीन म्हाका रेजिनाल त्या पंचवाडीन हाडलो. हांव ताजो खूब उपकारी आनी तो
आमचो पाश्क्वाल रॉड्रिग्स हेज्या तियात्रान म्हाका ताणें पयलो सालसेट सायडीन हाडलेलो आनी ताका लागून आयज जायतो लोक म्हाका वळखता आनी तूंय वळखता. ताज्या उपरांत हांव सी डी सिल्वा हाज्या तियात्रांनी नाचलां. डॉमिनीक कार्वालो हाज्या तियात्रान 3 तियात्रांनी सुमार आमी डुओ घातल्यात हांवें आनी रेजिनाल्डान. तशेंच निकिदी आंबोरा हाजो पातकांचें फारीपण चुकोना हेय तियात्रान हांव नाचलां. जॅक दे वास्को, रागान काजार, मोगान डायवर्स हेय तियात्रान हांव नाचलां. सी डी सिल्वाच्या तियात्रान हांवें एक्टींग केलां. किसान दे चिंचणी ताज्याय तियात्रान हांवें एक्टींग केलां. ए बी लुईस, मुनीस मनशाचो बाजार हेय तियात्रान हांवें एक्टींग केलां. रॉय दे चिंचणी हाज्या तियात्रान आमी हो त्रियो गायताले. जावं कॉलिनाच्या तियात्रान एक्ट केलां. आनीक रुजारियो मेंडीस तियात्र इस्कॉल हाज्याय तियात्रान एक्ट केलां. अशें हांवें सगळे 15 सुमार डायरेक्टरांची हांवें काम केलां. वा 15 डायरेक्टर म्हणल्यार तांचे जायते तियात्र जाल्यात. एका एकल्याचे 4-4, 2-3, 1-2 म्हटल्यार जायते जाले. तर राहुल, जे भशेन तुवें पयलोच तुजो तियात्राच्या पालकाचेर पावोवन दवरलो, ह्या पालकाचेर तूं न्हेसलो, तर तुजी उर्बा खंयच्या सुवातेर चड वाडली? सर सांगपाचें म्हणल्यार हांव जेन्ना फस्ट टायम स्टेजीर चडलो तेन्ना म्हाका आख्खोच पांयान मिसार कडकोड येतालो आनी हांव आदी फुडेंच म्हणजे डायलॉग्स बी कितें आसात ते लिपसिंग करतालो. तेन्ना म्हाका मिसीस सांगपाक लागली जें तूं नॅक्स्ट कितें उलोवचो आसा तें तुज्या फेसाचेरूय कळटा की तुगे लिप्स हालताय म्हूण. तेन्ना म्हाका इल्लें अशें एक्सपिरियन्स मेळ्ळें की स्टेजीर हांव कसो रावप आनी कशें हांवें म्हगे डायलॉग्स मोदींतल्या भितर तें चिंतून रेडी करून रावप तें हांव शिकलो. आमी कार्यावळ मुखार वता आसतनाच आमी सुरवातेक जे पॅन्डेमिकाक लागून जे जायते आमचे डायरेक्टर जावं कलाकार त्रासान पडल्यात, जावं तांचो दिसपटो सुटना, हांच्या पासत एक खरीत तुज्या लक्षान एक कांतार? आदलो आमी नियाळ केल्या येते पाचेर नदर मारल्यार कितें आमकां दिसून येता बारीकसाणीन चिंतीत जाल्यार साक्रामेंताच गोरकार मेल्यार कितें घडटालें आदल्या काळार आख्खें वरोस काळें घाली गोरकान शेतान पासून गेल्यार गोरकातीच्या मोगाचो कोरेस तो साक्रामेंताचो आतपाये झोरून काम कोरी गोरकान उगडास काडिताचो गोरकानीन कुपार करूंक ना सांबाळलो रेस्पेत आपणाचो भुरग्यांक रिती देखीन वाडोवन दाखयलो रस्तो देखीचो. तुवें आयज मेरेन कितलीं सुमार कांतारां गायलीं आसतलीं? हांवें रेजिनाला बार्बर म्हाका दिसता एक विशय मायजू कांतारां घातल्यात प्लस त्रियोय बीन म्हणल्या आमी जायत्या जाणां बराबर. एक फर्स्ट टायम पास्कालेगे हितू तियात्रान त्रियो म्हणलोलो हांव जेवे दे मायणा आनी माट्टीन आसलें. तेज्या उपरांत हांव रेजिनाल आनी एंटनी द माडेल आनी जायते त्रियो म्हणल्यात. म्हणटच तुज्या ह्या अनुभवांतल्यान आमचे जे नवे पालकाचेर भुरगे येतात तांकांय थोडे भोव शिकोवंक मेवतलें की तियात्रांनी आयल्या उपरांत परत नव्यान तियात्र सुरू जातले हातूंत इल्लोय दुबाव ना. म्हणटच ह्या भुरग्यांनी आतांच आपली तयारी करूंक जाय. जे भाशेन पार्थ कोत्ता तशींच ही कांतारां जावं हें कांत ताणें मुखार व्हरचें. तुजें मत कितें? खऱ्यांनीच जो मनीस एक्टींग करता आनी स्टेजीर गेलो म्हणटूच ताका कांत येना म्हणटूच तें पळोवंक देखून व्हड दिसता. भायल्यानसान कोण तरी म्हणटा तो फकत लिपसिंग करतात, वॉयस मॅच जायना जायते फावट, तें बरें दिसना. तेन्ना जाता तितलें आपणें ट्राय करूंक जाय की आपणें ओन सिंगींग करूंक. तियात्र हो एक वेगळो प्रकार आनीक कार्नवलाचे फेळ हे मातशे वेगळे. तर कार्नवालाच्या फेळांनी नाचोंक तुका उर्बा मेवल्या आसतली? होय खरेंच. जेन्ना फर्स्ट टायम इनास दे डायस ताज्या ती कार्निवालान हांव पयलो नाचलोलो. ताज्या उपरांत 2 वर्सां पिटे दे कोलवाच्या हेळान नाचलां आनीक आतां कंटिन्यू 5 years रेजिनाल दे पंचवाडी हाज्या हेळान हांव नाचतां. आनी आमच्या हेळान आमी जाणट्यांक चड घेवंक ना पूण सगळे यंग स्टार्स ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमी घेतात आनी एक हेळान आमचे 9 कांत एक ओपनिंग आसता. अशें म्हणून 27 कांत आनी 3 ओपनिंग आसतात आनी आमचे ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमी भरपूर ट्रेन करतात. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमचो म्युजिशियन क्रिस
खूब तोकोस घेता कित्याक तो कितलेय पावटी वाजोवंक तयार पूण कितें लोकां मदें वता तें बरें तें व्हरोंक तो वावुरता आनी सदांच म्हणटा तुमी बरें केल्यार आपल्याकूय बरें नांव मेळटलें कोण म्युजीक बरयलां क्रिसान बरयलां म्हूण. खरेंच हांव हे वेळार रेजिनल बाब ही कार्यावळ पळयता आसतलो ताका आनी किरीत आमचो म्युजिशियन क्रिस हांकां सॅल्यूट करता कारण राहुल जे भशेन म्हणटा ते भशेन ल्हानूच आसतना ह्या भुरग्यांच्या हाताक धरून वयर काडटात म्हणटच फुडाराक हे पालकाचेर येतले तेन्ना ते अखूंड म्हणजे पार्टिस्ट आनीक कांतोरिस्ट ही दोनूय नामनां ते जोडून मुखार वेतले. तर ह्या खेळांनी चडश्यो तुवें कसली भुमिका केल्या? हितून हांव चड अशी भुमिका हांव तेंचो डॅडी जाता आनी रेजिनाल्ड म्हजो पाय जाता. 3 जनरेशन. हय. म्हणटच तुकाय कांत आसतले? एक म्हणून हांव दाखयता कांत. काळी जाता निबोर काळी जाता निबोर टेन्शन वाडटा दुखाची आयकोन खबर दुसऱ्याचें पाड घालूंक थोड्यांक तें दिसता ओर म्हजे पाड घालचे बोल देख तूं मोर गोंयान आसतना भुरगीं रेस्पेद दी म्हाका लंडन शारान बायल भुरगीं रेस्पेद दिनात पोता पाय म्हणटा लोजेची खबर पोता लोकांक तूं सांग नाका म्हणटा पांसेस काड जोगडी कोरी नाका काळी जाता निबोर काळी जाता निबोर टेन्शन वाडटा दुखाची आयकोन खबर दुसऱ्याचें पाड घालूंक थोड्यांक तें दिसता ओर म्हजे पाड घालचे बोल देख तूं मोर. म्हणटच हे कांत म्हणटा आसतना आनीक सरभोंवतणी लोक आसतना कसली खुशालकाय मेळटा? खरेंच खेळान नाचप आनी तियात्रान नाचप खूब डिफरन्स आसा. खेळान सारको लोक क्लोज आसता आनी एक थिंगासो एक दुसरी भाशेची एक उर्बा येता आनी हांव जितले कोण खेळ नाचलां म्हणल्यार आंबल्यांक हांवें इतलो लोक पळयला तितलो हांवें खंय पळोवंक ना. स्टेजी सामको आख्खो ग्रावंडूच तांचो बरो नासता आनी दुसरें म्हणल्यार कावलसी पातरकाटे म्हणटात थंयसर आमचे कंटिन्यू 5 years तांणी आमचे हेळ मागोवन घेतले आनीक आतांय बीन तेणी आमकां सांगून दवरलां हेळाच्या कार्नवालाच्या दुसऱ्या दिसाक तुमचो हेळ थिंगा जाय म्हणून पूण कोण देव जाणा हे पॅन्डेमीक लागून कितें जाता पळय तें. म्हणटच एक लोकांक जे भशेन तुमचोच न्हय पूण बाकीचे दुसरे खेळ आसात ह्यावूय खेळांक थोडे सुवातेर तांच्या आदींच फुडें बुकींग जाता जें करून त्या लोकांक ते थंयसरल्या जें वातावरण आसता तांकां तांचे खेळ मानलेले आसतात आनी परत परत तांकां तेच जाय आसतात. पूण तुज्या आवडीचो असो आमी आतां तियात्राचेर उलोवया तुज्या आवडीचो असो तूं न्हेसलोलो तुका चड आवडला असो तियात्र खंयचो? निकित्या आंबोराचो पातकांच्या फारीपण चुकोना तितून तुंय आसलो ग्लोरिया बाय आसलें आनी जायतीं एक्टरां आसलीं तांची दुबय सावन येयलेलीं पूण सगलीं एज अ प्रोफेशनल कशीं सामकें बरें डायरेक्शन बरी स्टेज सेटअप म्हाका ताजें खूब लायक जालें एक्ट करून त्या तियात्रान. आनी तशेंच वन ऑफ द बेस्ट तियात्र म्हाका अशें म्हज्या नदरे मुखार हांवें पळयलो तो म्हणल्यार काणी ओदृश्टाची. हांवें तांचें एक्टींग तांचें डायरेक्शन खरेंच सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका इतलें लायक जालें की तांणी ताचो एक फर्स्ट सीन आसली रोडार ती स्टार्ट जाताली गार्डनान वेताली एकूच कांताचेर ती तो कांत म्हणटालो व्हडलो वयर सरतालो गार्डनान वेताली मागीर एका बांकार बसोन तो ताका हारायतालो आनी फाटीं टर्न करून ऑडियन्सांक अशें थम्स अप दाखयतालो की आपुणें ताका फारयलें म्हणून. म्हाका ती सीन ताची खूब लायक जालेली. तुझे तोंड घेऊन सांगता माय विल्मा तुझ्या पुताची घरकार त्या घराची सून ती आणि तिका तू मारूक सोदता तुझे वाटेन आसा ते काळी सोडली टुकायचं फातोर हेच म्हाका सोद म्हणा. माय तुका तुझ्या पुताचो इतलो मोग आसलो जाल्यार फाटले 10 दीस हॉस्पिटलान आसलो तातले कितले दीस तू म्हज्या सांगताक रावली.
अशें म्हणूं नाका हांवें 3 फावटी तरी पासय मारली होय खबर आसा म्हाका पासय मारून गेलेली खंय तूं तेवूय जाल्यार पुलीस मोटर स्टेटमेंट घेवन गेल्या उपरांत तूं उलयता तितलें सगळें सारकें आसा हांव म्हजी चूक मारून घेता ही तुज्या आवयक तूं बक्षिचो ना हांवें तुका आदी फुडेंच माफ केल्या कसली जाल्यार तूं म्हजी माय आनी आतां फकत तुज्या दोळ्यार आयलेली साय काडपाचो प्रयत्न केला स्क्रिप्ट हातान पडली तो कॅरेक्टर कसो आसतलो कितें थोड्या तियात्रांनी तुका घडये तुवें पळयलां आसतलें डायरेक्टर कांयच सांगना तुका जाय तें तुवें करचें पडटा हांव ते स्टोरी कशी तेणे स्क्रिप्टान कशी आसा त्या प्रमाणे हांव मागीर म्हजी तेजेर स्टडी करून हांव तें शिकतां पूण थोडे फावटी डायरेक्टर डायरेक्शन दिता तातूंतल्यान थोडो भोव फायदो जाता खरेंच फायदो जाता सांगपाचें म्हणल्यार आयज A.B. लुईस आमच्या मदें ना खरो देवान ताका स्वर्गीचेर राज फावो करूं ताजो हांवें रिप्लेसमेंट ह्या पांय तियात्रीस हॉलान केलोलो आनी ताणें म्हाका फोन केलो राहुल तुज्या आपला कोणें नंबर दिला आनी आपलो एक लास्ट तियात्र पांय तियात्रीस हॉलान आहा तेन्ना तूं तो कोत्तलो गा म्हूण तेन्ना हांव मातशें वयर सकयल जालो कित्याक हांवें A.B. लुईस म्हळ्यार केन्ना आयकोंक ना म्हूण केन्ना ताका पळोवंक ना मागीर सांगूंक लागलो जॉन दे काकोरान तुजो नंबर दिला म्हूण तेन्ना हांवें ताका रोखडेंच म्हणलें हांव तयार आसा तुजें रोल करूंक मागीर तो स्पेशली सावंडे येयलो म्हाका आनी जॉन दे काकोराक ताणें आख्खें डायरेक्शन दिलें कशें करपाचें आनी कितें आपल्यागे म्युजिकाक तेजो हांवें ओपनींग म्हणटालो सो तो ओपनींग कसो म्हणपाक जाय ते मदें ड्रामाचे फिलर आसले अशें करून ब्रेक आसलेलो तें सगळें तेणें आमकां बरे भाशेन सिस्टमॅटीक सांगलें आपली स्क्रिप्ट कशी आसा त्या भाशेन थोडे पॉयंट्स आसा ते थिंगा बरोवंक ना ते एक्शनान करूंक जाय हें तें सगळें हांव ताका A.B. लुईसा कडच्यान शिकलां म्हणटच थोडो भोव तो फायदो जाता आनीक तुजी भुमिका बरी जाता खरेंच दुसऱ्यान सांगल्यार म्हाका केन्ना राग येना हांव सदांच म्हणटा कोण बऱ्याक सांगता जाल्यार केन्ना राग दवरचो न्ही कित्याक कोणें तुका सांगल्या बगत तुका कळना आपण कितें कोत्ता तें वो तुजी खूंय मिस्टेक जाता ती तुवें न्हू म्हाका जायते फावटी आदार केला जेन्ना हांवें फस्ट टायम मेळ्ळेलें कॉलिनाय तियात्रांक तेन्ना तूं म्हाका सांगतालो स्टेज कशी फेस करूंक जाय कशें रावंक जाय कलर कोड कसो घालूंक जाय हें हांव तुका कडच्यान शिकलां म्हाका तुज्या लागीं उलोवंक वेळ ना अरे पापल्या हांवें तुका ज्युस्तूच सापडायलो असो वता खंय हो म्हाका वळखूंक ना दिसता हांव तुका बरो तूं आमचो MLA शांताराम खवटपले हें पळय इलेसांवा लागीं पावल्या देखून आमी आमच्यो मोटारी सोडून चोरून भोंवूंक लागल्यात आमकां आमचें मतां जाय आनी तुमकां तुमची कामां जाय बरो हुशार भुरगो मरे कामाचो मनीस तुका पळयल्यारच कळटा हे पळय तुका सरकारी नोकरी जाय जाल्यार म्हज्या ऑफिसान यो आनी म्हाका मेळ तुज्या ऑफिसांत येवन तुका मेळोंक म्हाका बिलकूल वेळ ना तुका वेळ ना जाल्यार कांयच परवा ना आमकां म्हाका जाय म्हणटकीच म्हाका खूब वेळ आसा तुजें घर वयलो वाडो हाऊस नंबर 249 रॉनी ब्रागांझा नशिबान जातलें जरूर पळोवंक घेवचें ओके देन बाय आयज मेरेन तुवें कसले कसले रोल केल्यात सर सांगपाचें म्हणल्यार हांवें जेन्ना पास्कॉल रॉड्रिग्साय तियात्रांत एंट्री मारलेली तितून हांवें एक सादो एक एंकरींग करतालो आनी एक फ्रेंड्साचो एक रोल केलोलो आनी एक रिप्लेसमेंट हांवें डॉमिनीक कार्वालो एज अ लॉयर म्हूण एडवोकेट म्हूण रोल केलोलो रिप्लेसमेंटाचो आनी उरलेले सगळे हितून हांवें मेन रोल केल्यात हिरो खरेंच आमी एक ह्या खिणांत आमच्या ऑडियन्साक तुज्या लागच्यान आनीक एक कांतरेच्यो 4 वळी लंडन तशें गोवा शहराचेर मारून पळयात नदर लंडन दुडू जोडून गोंयकारांनी सोबीत बांदलें घर गोंयकार लंडन कित्याक गेल्यात सारकी आयकात खबर गोंयकार लंडन वचोंक कारण आमदार मंत्री म्हूण चोर इतलें शिकप करून गोंयकार भुरग्यांक गोंयान कित्याक सर्वीस मेळना
जाणा शिकोप ना त्या गोंयकाराक सर्वीस ना सांगची गरज ना दोडू दिल्यार वयल्या भुरग्यांक कामां मेवता सोगोट तुमी जाणा गोंयकार लंडन गेल्यात म्हूण तांचेर शीण कोची गरज ना. राहुल खरेंच खूब बरें गायता पूण ही कांतारां सगळीं कोण घडटा? तुका आदी फुडेंच सांगलां जें हांव कितें कांतारां म्हणटा ती सगळीं कंपोज भाव रेजिनाल्ड दे पंचवाडी कोत्ता. पूण रेजिनाल्डा कडल्यान तूं एक गजाल शिकलो आयज उक्तेपणी म्हाका सांगून दिसता की त्या बारा मदें सुबेज उतरां आसत जाल्यार ती वोंटांचेर कशीं खेळप हें रेजिनाल्डाच्या कांतारांतल्यान जायते फावटी आमकां आयकूंक मेवता आनी तें तूंय शिकला. खरेंच तो कशी प्रॅक्टीस कोत्ता आसतना मातशें वयर सकयल जालें जाल्यार वो ती हांव उतरां सारकीं घेयना जाल्यार तो म्हाका रोखडोच सांगता ए तें तशें या ह्या भाशेन जावंक जाय म्हणून आनी हांव ताका फॉलो करतां. Made with authentic Goan spices, a trusted name in the Goan food industry. Regos, taking Goan delights to the next level. Goan beef sausages, chicken cocktail sausages, bacons, Goan chicken shakuti, Goan beef shakuti, corned beef, tuna, king of cold cuts and canned products. To taste the best and avail free home delivery, call now on 7218102373 North Goa and 8669625396 South Goa. राहुल बाब आमी तियात्र पळयतात दुसऱ्यांचें आमी आयकतात जावं दुसऱ्यांचीं कांतारां आमकां आवडटात अशीं तुकाय आवडटात आसतलीं. हय म्हाका रुजा द बेनावलीचें कंपोजींग खूब लायक जाता तशेंच रेजिनाल्डाचें बीन म्हाका खूब लायक जाता. म्हणटच वखदार कंपोज करप आनी कांतारां म्हणप हातूंत रेजिनाल्ड टॉप आसा. खऱ्यांनीच टॉप आसा कित्याक हांवें एक पाटी पळयलोलो एका डायरेक्टराक ते थोडेशे कान ताका चेंज करूंक जाय आसले. आमी अशी रिहर्सल करता म्हणल्यार ताणें ताका 2 कान बरोवन दिले आनी एक कान सारको सॅड कांत आसलेलो आनी तो तियात्रान सारको हीट वयतालो. कोण जाणा अकस्मात ताका हे ट्यून येतात आनी रोखडोच तो आपलें पेन घेता आनी रोखडेच ते कांत बरयता. ताच्या भितर एक वेगळी कला ही संगीताची वेगळी कला आसा. हांवूच नको तो खरें संगीत शिकला काय ताका हे देवाचें देणें? म्हाका दिसता हें देवाचें देणें. हांवें केन्ना पळोवंक ना ताका कसलो इंस्ट्रुमेंट वाजयता तो पूण हें गिफ्ट ऑफ गॉड. राहुल तुजे नदरेंतल्यान तुजो आवडीचो असो कलाकार कोण? सर म्हजो आवडीचो म्हणल्यार हांवें ताका एकूच फावटी पळयला आनी तो म्हणल्यार गोपाल भांगी. म्हाका ताजें एक्टींग सारकें चड लायक जालां सारकें. म्हणजे हांव फोट सांगना जेन्ना तांची रिहर्सल चलताली जेराल्ड देसाय आनी तेन्ना तूं वळखता आसतलो दोतोर फ्रांसीक ट्रम्पेटर. रिहर्सल चलतना तेज्या दोळ्यांतल्यान दुकां आयलीं आनी ताणें रिहर्सल काबार जातरीच त्या गोपाल भांगीक 500 रुपया दिले आनी ते चोडून तेजें एक्टींग कोत्ताले ताका 500. तुका प्रायज मेळो ना मेळो पूण ह्यो म्हजो 1000 तुमकां म्हणून. खरेंच सर तेंचें एक्टींग सारकें चड बरें. ते घरची भायर स्टेज ऑक्युपाय करनात ताका जाय तितलेच ते स्टेज ऑक्युपाय करतात. राहुल बाब तुवें केन्ना तरी पेन हातान घेवन तुजें स्वताचें कंपोजींग करपाचो प्रयत्न केला? ना सर केन्ना करूंक ना आनी म्हाका दिसना हेज्या फुडें हांव करीत म्हणून. पूण तियात्र तरी बरोवपाचो प्रयत्न केला? ना सर करूंक ना. आतां हे थोडे दीस हे तियात्र नात कितें तरी तुका उणेपण भासता? हय तियात्र ना म्हणटच आतां आदी फुडेंच तुका हांवें सांगलां की जायते जाण बड्या त्रासान पडल्यात. तियात्र आसलें जाल्यार ते कितें तरी दिसपट्टो आपल्यागे सोडटाले आनी ताका लागून ते बड्या आतां कांयच काम ना. म्हजो देखून धंदो बसीचो म्हणल्यार आमची बस आतां जेन्ना लॉकडावन जालें ते मेरेन आयज पासून बंद आसा. अशे जायते जाण बाबड्यो तियात्रिसूय बीन त्रासान पडल्यात काय तियात्र ना जायन. म्हणटच तूं तुजी बस बंद दवरून हे तियात्र न्हेसतालो काय दुसऱ्या कोणाक धाडटालो? ना म्हजो कोण रिप्लेसमेंट ड्रायव्हर येतालो आनी हांव तियात्रान न्हेसता ते सर पयशांक लागून एक उमेद आसा म्हूण येतालो.
म्हणटच सगळेंच पयशांनी दुडवांनी जाता अशें ना. हय हय दुडवांनी जाता अशें ना, कित्याक थोडे एक उमेद आसा म्हणटच तें करचेंच पडटा, नाजाल्यार ती दुसऱ्याक कशी गमतली एका आर्ट आहा तियात्रान न्हेसपाची. आमी तशेंच रावले जाल्यार दुसऱ्या लोकां मदें ती केन्नाच भायर सरची ना न्ही. आयज आमचे मदें जायते कलाकार जे भाशेन आमी सुरवातेक म्हटलां की तांकां कांतारां म्हणपाक तांकां येवंक जाय एक्टींग करता आसतनाच, पूण ह्या नव्या भुरग्यांक जावं हे पालकाचेर आसलेल्या थोड्यांक तुजो संदेश कितें? जेन्ना आमी तियात्र न्हेसता तेन्ना आमी आमचे चड गरजेचें म्हणटात तो टायम सांबाळूंक जायो. त्या सपोज रातचे 8 आसल्यार थोडे एक्टर्स 8 8:30 पावतात, अशें जावंक फावना. आमी आमचो टायम सदांच राखूंक जायो. तशेंच जे कोण नवे कलाकार मुखार सरतात तांकां हे सिनियर आर्टिस्ट आसतात तांणी तांकां येवकार दिवंक जायो वो तांकां हाडूंक जाय लोकां मदें, नाजाल्यार ते नवे कलाकार कशे मुखार येतले. तुमी कोणें हाडले जाल्यारूच ते मुखार पावता. जे भाशेन रिजनलान म्हाका हाडून सालसेटीन सोडलो आनी आयज कोण तरी वळखता, तशें हे नवे कलाकारांक तुमी तांकां मुखार हाडूंक जाय. आनी स्टेजीर आयले म्हणटच आमी बरें तें कितें लोकांक दाखोवंक वावरपाक जाय. खरेंच राहुल, आमी जितले प्रामाणीक रावतात, बरे प्रामाणीकपणान ह्या पालकाची सेवा करतात, तितलोच हो आमचो तियात्र आनीक आनीक वयर चडटलो. आनीक ह्या तियात्राक जे वावुरतले तांकांय नामना येवतली. तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनी ही कार्यावळ मुखार व्हरोंक आमकां सहयोग जालो. त्या पासत केरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाची खोलायकतान तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. रतन बाब, जितले डायरेक्टरांनी म्हाका आपल्या तियात्रांनी भाग घेवंक आदार केला तांकां, तशेंच तुका आनी बाब सावयोक आनी प्रुडंट मिडियाक म्हज्या काळजायेचे खोलायकतान म्हज्या आनी म्हज्या फॅमिलीच्या नांवान देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच राहुल रोड्रिगेसा सांगताक आयची माणकामोत्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस.